संपलेल्या लिओनार्डिना वाज चौथम्यान मीस पेटयता कॉडविन फुताडो आनी खमीर तेसपरी सिस्टर एम जोसेफा ही चौथम्यान मीस पेटयता आसुंता कॉन्वेंट. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे भावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदांच आग्वाद मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. सोम्या काकूट कोर, सोम्या क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता सोम्या काकूट कोर, सोम्या प्रार्थना. देवा सोर वस्तूंच्या रोचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें भोगसणें जोडून आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्योन पावलून कुरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचूं. बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केलां. तुमी मानून घेतलां आनी धीर बाबाटान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें परगट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें धारण जातलें. नाजाल्यार तुमचो बाबार्थ निर्फळ. बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तकां प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निखिपिलो. पवित्र पुस्तकां प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 ओदीक बाबा भयणींक दिश्टी पडलो. हातलीं जायतीं जाणां आजून जिवीं आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदूतांक. सर्व शेवटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मल्ल्याक तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतां मदें हांव निमाणो. देवाचे पवित्र सभेक हांवें दुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदूत म्हणून फावो ना तरी. देवाचे कृपेन हांव धर्मदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फळ जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगल्या भोवन हांवें ओदीक वावर केला. म्हजेच वस्तुंगी न्हय पूण म्हजे सगळें आसा तें देवाचे कृपेन. पूण तें जावं वो हांव जावं तेंच आमी परगट करता आनी तेंच तुमी सत मानला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो.
सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादवानी म्हणचे ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तृत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वां वर्णितलो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दिता. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. कोश्टोतल्यानो तुमी, बार वायटोल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जोय. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समया. फारिसेवांतल्या कोणेकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकोंती आयदनांत कोरमोली तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावून आपल्या दुकानी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून ताचो उमो घेवंक लागली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनान अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रभागी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती पातकी. प्रतिपाल करून जेजून ताका म्हटलें, शिमा, हांवें तुका कितें एक सांगूंक जाय. आनी ताणें म्हटलें, सांग गुरुजी. एका सावकार दोग रीणकार आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करून तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयचें रीण भोगशिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? शिमावन जाप दिवन म्हटलें, अदीक भोगशिला ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हटलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळून ताणें शिमोआक म्हटलें, तुवें हे बायलेक पळयल्यार न्हू, हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवन तुवें उदक दिलें ना, पूण हिणेन आपल्या दुखांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलोय ना, पूण ही आयल्या खान म्हज्या पांयचे उमो घेवंच आसा. तुवें म्हज्या माथ्यार तेल घालूंक ना, हिणेन कोरमोल हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगतां, हाची जायती पातकां भोगसुली. अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें भोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत भोगशिता तो कोण हो? तांणी बायलेक म्हटलें, तुज्या वार्ता वरवीं तुका तारण मेळना, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, आयचो हो शुभ वर्तमानाचो भाग लुकान एके भाशेन चित्रांनी उतरांनी पितारला आमकां. इतलीं उतरां आमकां घुमून येता. जेजू सांगाता कितें जाल्लें पळय तें आमच्या मनाच्या दोळ्यांनी आमकां दिसती पडटा.
काय बरे भाशेन लुकान आमकां ही खबर दिल्या. कित्याक काय लूक ही घडणी बरोवन दवरता. कितें सांगूं, पयले सुवातेर आमी जायते फावटी समजता की हांव बरो आनी दुसरें वायट, वो हांव कोत्ता तें सारकें आनी दुसरें कोत्ता तें सारकें न्हय. जरी तर म्हजे कडसून चूक जाता ती चूक न्हय, दुसऱ्यांनी तेंच केल्यार तें व्हडलें पातळ. आमी दुसऱ्यांची नीत कोत्ता. जेजू आयज आमकां सांगता नीत करचे सुवातेर आमी दया आनी मोग दाखोवंक जाय. सोंपें, चड सोंपें न्हय, पूण जरी तर आमी ह्या आमच्या जिवितान लागू करतले तेन्ना आमचें आनी दुसऱ्यांचें जिवीत खुशाल बरीत जातलें. नीत करचे सुवातेर आमी दुसऱ्यांचो मोग करुया, जेजू म्हणटा. तांचे वायट चोवचे सुवातेर बरें पळय आहा तें आमी चोवया. हे बरी आमचे मदें एकामेका मदें मोग, एकवट आनी शांती आसतली. हीच आमकां फावो करून ह्या दिसान आयज आमी मागुया. आमेन. सरस्वरा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासा. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो तुका आमी पळयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनान देवा. सरस्वरा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका आमी पळयता. दाक वाडयेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां ओतमीक पिवून जातलो. ससनाच्या ससनान देवा. सरस्वरा देवा, तांतीक मनान आनी पातकांची दूख करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानतात म्हज्या फट्यापणान म्हाका धुवन काड. सरस्वरा, सगळें म्हज्या पातकांतलो म्हाका म्हज्या भावा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हाकात. हें तुजें आदार बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घेव. सुरेस्पोरा आमच्या मोगाल बापा, दोयन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जोणेक्यान तुज्या मानान केल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सुरवणेक उपकारोशी कोर. जे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सुरेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. आमचे सगळें आसूं. आमची काळजां वागुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयबाग. सुरेस्पोरा आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्शें आमी करूंक लागू. सुरेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सुरेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका जोय जोय. सुरेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. म्हूण सर्गी तुका जोय जोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन पोस्ट मरण सुसुंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उठलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पसत समोर तुझी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीत वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो पयलो बूट परपोटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौनी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरगसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगती, तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन दवरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोडी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू खाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव बरीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतान म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ जेजू, देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटाली, शिलयेच्या जेवणान आपयल्यान ह्या सोदून सुवात. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काळच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळून प्रार्थनुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी हातांत घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीन आमी भोगूं सकोत. अशें आमचें जिवीत न्हय भगत, जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सोल उद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे